नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयची काणये नाव दुष्कार्याक दुष्फल म्हणून. ही काणी किरिय कथे हिरिय नीती म्हणून प्रोफेसर ललितांबा चंद्रशेखर हांनी बरयले बुकांतल्यान हांव विंचिली. पंचतंत्रांतुल काणयेच्या आधारार तेणी ही बरयलेली. एक गांवची भायर एक बांय आशिल्ली. पुढे गांवतुल जन पुरा तेंची बांयतुल उदक काडटालेंची. क्रमेण तांणी तांगेले गांवांत विंगड बांय खोंडिली. तशी तांणी थंय वच्ची राबयताची. तशें जावन ते बांयंत बेब्बे भरताची. बेब्बे चड जावन 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 बेब्बेले राज्य जेत्ते. तेन्ना एक दीस एक मालगड बेब्बो सक्कड बेब्बे आपोवन सांगता, पळय हें आमगेलें राज्य जालां, आमकां एक राय जावका न्हय. एक सानप्रायेची एक बेब्या सोदून हाड्याची. तो बुदंत आसूं का आनीक तुमकां पुरा पळोवन घेवचें ताका ताकत आसा का जाल्यार सोद्याची म्हूण सांगता. तांणी सोदून सोदून एक बेब्या घेवन येताची. हक्क शक्तीची केव उणें जाल्यार युक्ती भारी आसा म्हूण सांगताचें. शक्ती नातल्या होड न्हय बाबा, आमकां खंय युद्धा वचूं का, युक्ती आसल्यार पुरो म्हूण सांगून ताकाची राय करताची. सुरवे सुरवे पुरा सम आशिल्ले. बेब्बो पुरा जनाकय सकडांकय लायकोन पळयता. मंडूक रायाल आळवीक सकडांकय खूश जाता. कडेर कडेर कसो जाता म्हळ्यार तो रायो पक्षपात करूसूर करता. तागेले मित्रांक तागेले एकतल्यांक एक नमुन्यार पळयता आनी वरलेल्यांक विंगड नमुन्यार पळयता. तेन्ना सकडांकय कोप येता. आतां दोन पंगड जाता, विरोध पक्ष आनी तागेले पक्ष. तांणी पुरा विरोध पक्षाचें म्हणटाचें, आत्तां कसो जालें, लोकसत्ता वेळवो, तुका जाय जाल्यार म्हण चल्ल्यार जायना तें म्हूण सांगता. तेन्ना बेब्बो आलोचन करता, आनी थोडे कश्टच म्हाका, हें म्हाका नाका नातिल्ल्यान पुरा जनाक नाश कोरका, कांय पूण उपाय कोरका म्हूण लेखता. ते बांयक एक दोरी तशी लांबून आशिल्ली, फुडें जनान उपयोग करची आशिल्ली. तो एक दीस काणयेची ते दोरीर चोवन चोवन भायर वचच्या पळयता. तेन्ना तागेले बायल निमगेता, खंय वतस तूं म्हूण सांगता. ते पुरा तुका कळना, तूं न्हू बयस्तय म्हूण सांगता. आनी हो बेब्बो रायो भायर येता बांयंत दुखून. हे कडेन ते कडेन भोंवता. ताका एक रुक्का मुळाक एक दिवोड दिसता. तो दिवडाल्या वचून नमस्कार दिवोड मामा म्हूण सांगता. तेन्ना दिवोड अशी पळयता, अरे बेब्बे आमी खाताची, हो बेब्बो कशी मेगेल्या धैर्यान उलोवचे आयलो, कसो जाल्यार संत भितर म्हणून अशी पळयता. तेन्ना बेब्बो सांगता, कांय ना, हांव तुकाय म्हाकाय लाभ जावचे तसले एक आलोचन घेवन आयला तुगे लागीं म्हूण सांगता. कसो तें म्हूण निमगेता दिवोड. तें कसो म्हळ्यार, पळय तूं हांगा ह्या शेक्याक ह्या रुक्का मुळाक तुगेलें खाण सोदिता सोदिता कश्ट भोगून राबला न्हय. म्हगेलो ट्यो ते लायक तंप उद्दास आनीक तुका न्हिदोवच्या जाग आसा. सकडाकय चड कसो म्हळ्यार तुका खाण भरपूर आसा, भर बेब्बेसाची. तूं म्हगेलो ट्यो थंय आयली कुडले तुका म्हाका नज्ज नातिल्ले बेब्बे कोण म्हूण तुका सांगून दिता. तांकां पुरा तूं खावेत. ते जात तरी मागीर तूं वपास म्हापशी वच म्हूण सांगता. दिवोड आलोचन करता, हां सुलभेर खाण मेळटा जाल्यार येता नाका वचा म्हूण सांगून तो दिवोड ते बेब्या म्हापशी येता. ते दोरीर दुखून बेब्बो देंवता, ताची म्हापशीची दिवोड निसोर येता. बेब्बेल बायल पळयता, तिका भंय दिसता. ती बामणाले निमगे तें कसो तुमी कोणाक घेवन येता, कसो हें हो शत्रू न्हू हो दिवोड आमगेलो म्हूण सांगता. राजनिती विशयी तुका कसो गोत आसा, तूं तो घरां बयसा म्हूण सांगता तो बेब्बो. दिवोडान येतरी बेब्बो ताका पुरा गुर्तुकोन दिता. अमकेसल बेब्बे पुरा म्हाका नज्ज नातिल्ले, ताका तूं खावेत आनी हांकां पुरा तूं खावच्या नज म्हूण सांगता. दिवोड जायत म्हणटा. ताका न्हिदोवच्या एक जाग दाखयता बेब्बो. तो थंय न्हिदोवन लायकोन ताका भूक जाल्यार तेन्ना पुरा बेब्यान दोन गेलता. खत 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 विरोधी बेब्बे पुरा सरताची. आत्तां कसो करचें, तो राया जाय जाल्यार बेब्यांक दोन खावच्या सुरू करता. तांणी चुकोवन घेवन भायर वच्या म्हूण दोरीर चडली कुडले तागेली जीब भायर घालून ताकाय तांडून घेवन खाता. तांणी पुरा भिवन येवन रायाल्या सांगताची, राया कसली आमकां पुरा खातस तो दिवोड म्हणून. आत्तां रायाक बद भंय दिसता, हो आत्तां कसो करचें म्हणून तो दिवडाल्या वचून सांगता, तुका सांगिल्लें न्हय हांवें, आमकां तूं खावचें नज म्हणून. दिवोड हांसता,
आम्मेने तुम्ही मागवत ना, म्हाका भूक जाल्यार हांव खावचेची म्हणटा. अशी उणें 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 जेतना खडेरी बेब्बो तागेले बायले सांगता, ते आमगेले 4 जण चेडूं म्हाका भितर व्हरून दवरी, घरान तूं लिपोवन दवरी म्हूण सांगता. देवड तांकांय खाता. कडेर व्हरली कोण म्हळ्यार राय आनी राया बायल दोग जन. तेन्ना राय बायलेले सांगता, आतां कांय पुणी आलोचन करून आमी भायर वच्चो न्हू, वांचूं का न्हय म्हणून. तेन्ना बायल सांगता, कसं वांचचें न्ही, पुरां आमगेले बेब्बे मेल्लींची, आमगेले चेडूं मेल्लींची, आनी आमी वांचून कसं करूं असं म्हूण सांगता. ना ना तशें म्हणक तूं, आमी कशी पुणी वांग दुखून वच्चा म्हूण सांगता, आमगेली चूक जाल्ली वय म्हूण सांगता. आनी एक आलोचन कर न्हू. हें दिवडाल्या सांगता, पळय दिवडा पुरा जन सरलींची, आमी दोग जन वरल्यांची, आमकां केल्ल्या मागीर तुका कसं लेना. ताजे बदलाक हांव आनी म्हगेले भायर वचताची, वचून सोदिताची, आनी खंय बेब्बी तुका मेळटाची म्हूण पळोवन तुका येवन सांगताची जायत वेळा म्हूण सांगता. देवड जायत म्हणटा. आनी दोगय बायलाय बामुणी कश्ट पावन 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 तांकां त्राण येना कशी पुणी बांयत दुखून भायर येताची. भायर येत तर बायल सांगता, कसं सूख म्हूण येत, तुका कळ्ळी न्हय, आत्त पुणी बुद्धी शिकून घे, दुश्कार्य केल्यार दुश्फल खंडीत म्हूण सांगता. चेडवानो, काणी कशी दिसली? नमस्कार. अनेक वरां तूं नव काणये ओटू मेळया.